प्रणाम तुका सुमिया, वंदन तुका दुनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकू तुझी दाखय, जीवी तुझे लाभय, देवा आमच्या काकू दारा. प्रणाम तुका सुमिया, वंदन तुका दुनिया, स्वर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकू तुझी दाखय, जीवी तुझे लाभय, देवा आमच्या काकू दारा. मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी संगी, तू मन सर्वेश्वर धनी. वर्णूक आमच्या जायना पदवी तुझी वरती, कशी गाव तुझी कीर्ती. प्रणाम तुका सुमिया, वंदन तुका दुनिया, स्वर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकू तुझी दाखय, जीवी तुझे लाभय, देवा आमच्या काकू दारा. जेजू क्रिस्त देव मोगाच्या भाव भयणीनो, आज पास्कांचो 5वो आयतार, मेची तारीख 2. विशेष मापान पापा साहेबान आमकां मागोवंक उलो दिला. सगळ्या संवसाराची अर्थीक अडचणेंत सुटका जोडून आनी संवसाराची परजा ह्या अर्थीक अडचणेक सांपड नासता तांकां जाय जाल्ली बरी नियमां सरकार करून दित. आनी अशें ह्या कुटुंबांचेर परजेचेर आशिर्वाद देवन येवं दी म्हणून मागोवंक उलो दिला. माय म्हयनो आज मेची 2 तारीख माय म्हयनो जावन आसा. आमी मोरये मायेक विशेष मापान समार्पिल्लो म्हयनो, म्हणजे तिजे सांगाता मेळोवन आमी मागचें जावन आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान हांव भेटोवन दितां. कोवीड कारणा निमती ज्या कोणाक मिसाक वचोंक जायना, जीं कोण हांतुळणार आसात, जीं कोण पिडेस्त जावन आसात, तांच्या खातीर आनी तांच्या भलायके खातीर हांव भेटोवन दितलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवी आसो, तुमचे सवी आसो. देवा समोर रावोंक आमी कोणी योग्य न्ही, पूण आमचें उणेपण अयोग्यता गूण करूंक शकता तो देव. आमी पाश्चाताप पावतना ताचे समोर आमी आमकांच समर्पण दितना. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, युकरिस्ती बलिदान भेटोवच्या वखता आमचे अस्कतकाय आमी वळखून घेवया आनी ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवन सदां संवकार मरयेक, सगळ्या दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोन मागतां. सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूं. आमीन.
सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा पुसगी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सगीच्या राज्या सपद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोरवे भावापासून आम्ही तुका वाखणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता सोमिया देवा देवाचे शेडे दोन संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळकर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या कवितज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुत्राचेर विश्वास दवरूंक आनी एकामेकाचो मोग करूं तूं आमकां परमायताय. हो एकस्कऱ्या जिविताचो नेम आमच्या जिणेंत सांबाळूंक आनी हे भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जियोंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्य पुस्तकांतले वाचप. साऊल जेरुजालेमाक पावतस ताणें सिसां सांगाता मेळोवंक प्रयत्न केले पूण ते सकट ताका भियेतले कित्याक तो निजायकी शिस म्हूण सत मानूंक फाटीं सरतले. तो व्हड बार्नाबासाक ताका धर्मदूतां सरशी व्हेलो आनी आपले वाटेर आसता कशें ताणें सोम्याक देखलो आनी सोमी ताचे लागीं उलयलो आनी कितल्या धैर्यान दमास्कान जेजूचे नांवे सुवार्ता ताणें परगट केली. हें सगळें ताणें तांकां सांगलें. उपरांत साऊल तांचे सवे रावलो आनी जेरुजालेमांत सगळ्यांनी वचून सोम्याचे नांवे धैर्यान प्रसंग करी लागलो. ग्रेक भास उलयतल्या जुदेवा लागीं तो उलयलो आनी तर्काक रावलो पूण तांणी ताका जिविशी मारूंक आलोचन केली. ही खबर भावांक कळत जातच तांणी सावलाक सेजारिया पर्यंत पायलो आनी थंय तावन ताका तार्साक धाडलो. त्या वेळार आख्या जुदेयांत गलिलेयांत आनी सामारियांत पवित्र सभेक शांती मेळ्ळी. देवाचे बिरांतीन ती बरोवन आसता पवित्र आत्म्याचे मजतीन
ती वाडत आनी सडत वेताली. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. व्हड सभेन सरेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. तुजी सेवा करतेल्या हुजीर म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलो. गरिबां जेवन खावन ददोशी जातलीं. सरेस्पराक सोदतात तीं ताका नावाडटलीं. तांचीं काळजां शांतीन जियो सदांकाल. व्हड सभेन सरेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. सगळे प्रितुमेचो लोक जागो जावन ताचेशी परततलो. हेर राष्ट्रां मदलीं जनांगा ताच्या पांयां पडटलीं. वय संवसारांतले व्हड व्हड मनीस ताका पांयां पडटले. जीव वांटोवंक तांकां नासतना पोंडाक लागीं जाल्ले ताका मानान बागयतले. व्हड सभेन सरेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. हांवूय तुजे पासो जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताची सेवा करतलीं. फुडले पिळगेक सरेस्पराची खबर परगडटली. आजून जल्मानातले परजेक ताचे बरेपण गजयतली. हें सगळें केलां सरेस्परान अशें म्हणटली. व्हड सभेन सरेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. सांजवोमच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. म्हज्या प्रिती मोगाच्या भुरग्यांनो, खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्ही, बगर येतार्थपणी आनी करनेन आमी तो दाखोवंक जाय. अशें आमी स्वताचे मनीस म्हूण आमकां समजतले. हाचे वरवींच देवा हुजीर आमी समाधानान आसतल्या. आमच्या अंतस्करणान आमचेर गुण्याव मांडल्यारी सर संगती जाणा आसलेलो देव आमच्या अंतस्करणाच्या की वर्तो म्हूण आमी समजूंक जाय. मोगाच्यानो, आमचे अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातेनेन फुडें करूंक शकतल्या. ताचे उपादेश पाळन ताका मानवतात आसले आमी करतांव जाल्यान जे कितें आमी मागतांव तें ताचे तावन आमकां मेळटलें. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत्मानून ताणें फरमयल्ल्या त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करिजे. होच ताचो उपादेश. ताचे उपादेश पाळटले सक्कड ताचे थंय जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता. ताणें आमकां दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हूण आमी जाणाव. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्वराक जय जय. तुमी म्हजें सवें एकवटान रावा तेन्ना हांवूय तुमचे सवें एकवटान रावतलो म्हणटा सोमी. म्हजे सवें रावता तो येतेश्ट फळ दिता. सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्वर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवी आसूं. जुआव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. त्यावेळी जेजून आपल्या आशेसा लागीं म्हळें, हांव करी दाखवालो आनी म्हजो बापो तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवच्या खातीर सवर्ण बेंडटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळस बेंडो नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाला, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो येतेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनासलेल्याका फांट्या बरी कातर उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो.
तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यान घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी तेस्त फळ दिवन म्हजें शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू क्रिस्त ती मोगाच्या भाव भयणीनो, अशे तिनी वाचपाचेर आमी नियाळ करया. आनी जेजू आमकां सांगता आमी ताचे थंय एक जावन रावोंक जाय. अशें पयलें वाचप जावन आसा धर्मदुत्या कृत्या पुस्तकांतलें. धर्मदुतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें कशें साऊल जावन आशिल्लो पावल जाल्या उपरांत जेजू सांगता एक जावन रावता हाच्या विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा. आनी तें बर्नाबास त्या लोकांक आनी शिसांक तो सांगता. साऊल जेरुसलेमा पावतस ताणें शिसा सांगता मेळूंक प्रयत्न केलें, पूण ते सकड ताका भियेताले. कित्याक ह्या साऊलान दिल्ली वीद वावळी तांकां कळीत आसली आनी त्या खातीर ताका मेळूंक भियेताले. कित्याक तो निजाकी शिस म्हूण सतमानो फाटीं सरताले. तो हळू बार्नाबासाक ताका धर्मदूता सरशी व्हेलो आनी आपले वाटेर आसतना कशें ताणें सुमयाक देखलो आनी सुमी ताचे लागीं उलयलो आनी कितल्या धैर्यान दामास्कान जेजूचे नवी सुवार्ता ताणें परगट केली हें सगळें ताणें तांकां सांगलें. मग भाव भयणीनो, थोडे फावटी पातयो कस जातात. कित्याक साऊल बारीक कठीण मनीस जावन आसलो. स्तेफानाक मारतना तो थंय आसलो आनी पवित्र सभा पासलोन वचूंक तो कारण जाल्लो. त्या खातीर पवित्र सभा ताची दगदोणी सोसूंक जायनासतना शिंपण गेल्ली आनी थंय ते साक्ष दिताले. आतां बार्नाबासाक साऊलाची वळख जाली, ताची जिणेची ती काणी ताणें आयकली आनी तो शिसा लागीं ताका आपोवन हाडटा आनी जेजूच्या नवी तो कसो सुवार्ता आतां परगट करता ह्या विशीं सांगता. हें सगळें ताणें तांकां सांगलें उपरांत साऊल तांचे सुवे रावलो आनी जेरुसलेमान सगळ्यांनी वचून सुमयेचे नवीन धैर्यान प्रसंग करी लागलो. साऊलाक जाल्लो अनुभव, जीवन क्रिस्तोचो स्पर्श आनी बार्नाबासा द्वारे आयको मेळ्ळी साक्ष हें सकड पवित्र सभेन बारीक गरजेचें. ग्रेक भास उलयतल्या जुदेवा लागीं तो उलयलो आनी तर्काक रावलो, पूण तांणी ताका जिवेशी मारूंक आलोचन केली. ही खबर भावांक कळीत जाताच तांणी साऊलाक सेझरिया पर्यंत पायलो आनी थंय तावन ताका तार्साक धाडलो. त्या वेळार अख्ख्या जुदेयांत, गलिलियांत आनी समारियांत पवित्र सभेक शांती मेळ्ळेली. देवाच्या भिरांतीन ती बरोवन आसता पवित्रत्मेच्या मजतीन ती वाडत आनी सडत वेताली. मग भाव भयणीनो, कित्याक ती भिरांतीन आसली? कित्याक साऊल तसलो एक व्यक्ती दगदीतलो आनी आज साऊलाक देवान आपडलें आनी सगळे पवित्र सभेक शांती मेळचे बरी देवान केलें. देवाची सुवार्ता मुंदरून वेचे बरी केलें. दाखवलीतोन पयस आसल्या साऊलाक त्या दाखवलीचो फांटो कर्ण घेवंक देव सकता. सबार जाण आज आमकां विरोध आसूंक पुरो, सुवार्ते विरोध आसूंक पुरो, तर आमी तांचे खातीर मागया तांकांय साऊला बरी परिवर्तन दिवन दी. पवित्र सभेंत येवचे ते दगद कश्ट सकड फोड जावन शांती समाधान आमकां लाभून दी म्हणून आमी मागया. अशें अंतर्गितान आमी आयकलें, वडू सभेंत हांव तुजी स्तुती करतलो. कित्याक किर्तनकार आमकां सांगता आमी देवाची स्तुती करूंक जाय, कित्याक ताणें आमकां रचल्यांत, ताणें आमकां दादोशी केल्यांत आनी तोच आमकां ह्या जनांगा मदें राखतलो. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता हांव जुआंवच्या पयल्या पत्रांतलें आनी एक संदेश स्पश्ट आमकां सांगता जुआंव.
काली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्ही. बगर यथार्थपणी आनी करनेन आमी तो दाखोवंक जाय. पळया, केवळ काली उतरान जेजू हांव तुजो मोग करता, आमी काली उतरान कुटुंबादार सांगता पप्पा मम्मी मोग करता, पूण आमी तशें चलना. हांव पोती भोतिणी सांगता मोग करता पूण सांगल्या पुरोगी ना. खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्ही. बगर यथार्थपणी आनी करनेन आमी तो दाखोवंक जाय. कसलोय मोगू तो करनेन आमी दाखोवंक जाय. एका व्यक्तीचो मोग करता, म्हज्यो करण्यो बऱ्यो करण्यो त्यो आसूं जाय, सेवेचो मनोभव म्हजे थंय आसूं जाय, अशें आमी स्वताचे मनीस म्हूण आमकां समजतलें. हाचे वरवींच देवा उचेर आमी समाधानान आसतले. आमच्या अंतस्करणान आमचेर गुन्यांवकार मांडल्यार सर संगती जाणा आसतलो देव आमच्या अंतस्करणाच्या की व्हरतो म्हणून आमी समजूंक जाय. सबारपोटी आमकां अंतस्करणाचे कांतवणी जाता, पूण आमी भियोंक नजो. अंतस्करणाचे की व्हरतो देव जावन आसा. आमी बरें करचें, बरें जिवचें, बरी सेवा करची, आमी रावोवचें न्ही. मोगाचें आमचें अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेन फुडें करूंक शकतले. हांव ताचे उपदेश पाळना, ताका मानवता तसलें आमी करता जाल्लें ना. जें कितें आमी मागता तें ताचे थावन आमकां मेळटलें. पळया, ताचे उपदेश आमी पाळना, ताका मानवता तसलें करतना आमचें मागणें देव आयकता आनी आमी मागिल्लें देव आमकां दिता. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सतमानून ताणें फरमायलां त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करीचे, वसू ताचो उपदेश. ताचे उपदेश पाळटले सक्कळ ताचे थंय जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता. ताणें आमकां दिला त्या पवित्रत्वेच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हूण आमी जाणाव. कितल्या स्पश्ट रितीन आमकां सांगता. पळया, ताणें आमकां पवित्रत्व दिला. आज आमी एकामेकाचो मोग करतना आमचे मागणें देव आयकता. त्या खातीर तेजे उपदेश आमी पाळूंक आसात. खाली उतरांनी मात्र न्ही, करनेनी आमी सुमया सांगात जिवंक आसा. आयच्या उद्गारांत आमी आयकलें, तुमी म्हजे सवे एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे सवे एकवटान रावतलो म्हणटा सोमी. म्हजे सवे रावता तो टेस्ट फळ दिता. आज आमचें क्रिस्ती जिवीत फळां बरी जिवीत जायचें. तुमी थोडी चिंतूंक पुरो. फादर फ्रँकलीन, हांव हांतोळणार आसां, हांव व्हील चॅरार आसां, हांव आस्पत्रेंत आसां, हांव कशें फळ दिवंक साद आसा. सबारपोटी कशें साद आसा की म्हळ्यार आमचें तें मागण्याचें जिवीत, सोंसणिकेचें जिवीत, बरें उतर. आमकां दूख आसा म्हणून आमी गाळी सवे दिवचे न्ही. आमकां सोंसूंक जायना म्हणून देवा विरोध वेचे न्ही. आमी कश्टांत आसा जी त्या कश्टा आंकांत वेळार सोंसणिकाय आमी शिकोवंक आसा. खंडिती आमी तेस्ट फळ दिवंक शकतले. हांव जेजू आज जुवांच्या वांजेलांतलो 15वा स्वर वळ 1:8 आमकां शिकोवन दिता. जेजून आपल्या सिसा लागीं म्हळें, हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. हांगा आयका, करी दाखवाल म्हळ्यार खाट दाखवाल आसा. तुमी पळयतात बरीं फुलां काट फुलां म्हणटा आमी. बरे पोपाय रोक काट पोपाय रोक म्हणटा हांव. कित्याक काट पोपाय रोक पोपाय दिना, बरे पोपाय रोक पोपाय दिता. सोंपरो थोडे म्हणटा आमी तो पोट्टू रूख म्हणटा आमच्या लोकल भाशेंत. पोट्टू म्हळ्यार कितें अर्थ? तो फळ दिना. तर आमचो भावार्थी तसो तो पोट्टू भावार्थ घे म्हण आज आमी चिंतूंक आसा. फुलां झाडां पळयतात तुमी, थोडे बरे गुलाब दितात, थोडे पिशे गुलाब, हे पिशे जड म्हणटा आमी. म्हळ्यार अर्थ कितें? तें फळ दिना. तेंच आमच्या जिविताक आमी लक्ती केल्यार आमच्या जिवितांत ती बरें जिवीत, पिशें जिवीत आसा. कित्याक फळ दिवचें, फळ दिनासतना रावचें. त्या खातीर खरी दाखोवल जेजू थंय आमी एकवटून रावंक आसा. म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातारान घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा. पळय, फळ दिवचो फांटो सवरतना दुखता की ना दुखता. थोडे फावटी आमच्या जिवितांत दूख आसा, कश्ट आसा. कित्याक तवळ आमी चिंती जाय देव म्हाका सवरतना दुखता, पोडो नव्यो अंकुऱ्यो थंय फुटतात.
तुमी जाल्यार हांवें तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मार्फत येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. ताजें उतर आमकां सवरता. तुमी मुजे थंय एकवटान रावा. गरजेचें आज आमी सुमया थंय एकवटून रावोंक आसा. तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फोळ दिवंक शकना, तशेंच मुजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फोळ दिवंक शकनात. पळय, आज आमी फोळ दिवची व्यक्ती जाय जाल्यार सुमया सांगात आमी रावूं जाय. सांबरो मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज ह्या माझ्यद्वारी आमकां अवकाश मेळटा. कित्याक आमकां मिसा कुसोवंक जायना. कश्टांनी क्वारंटायन जावन घरा भितर आसां, या आस्पत्र्यांत आसां, या हांतोळणार आसां. देवान एक आमकां अवकाश दिला. हो अवकाश आमी ताजे थंय एकवटून रावोंक, मागणें करूंक आनी आमी अशें ताजे थंय एक जावन रावतना फोळ दिता. वय हांव दाखोवल तुमी फांटे. जो कोण मुजे थंय रावता आनी हांव जाचे थंय रावता तो येतेस्त फोळ दिता. आज सक्रामेंता द्वारे जेजू आमच्या सांगात रावता, आमी ताज्या सांगात रावता आनी आमी फोळ दिवंक शकता. कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. पळयात, जेजू विणें आमी कितेंच करूंक शकना. मुजे थंय रावनातलेल्याक फांट्या बरी कातर उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यान घालून लासतात. तुमी मुजे थंय रावशात जाल्यार, म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. पळय, आमी पयले आयकलें हांगा ताचे उपदेश पाळून ताका मानूं वता तसलें आमी करता जाल्ल्यान जें कितें आमी मागता तें ताच्या थावन आमकां मेळटलें. ताचे थंय रावचें म्हळ्यार ताचे उपदेश पाळचे, सक्रामेंतान जियोवचें आनी आमी कितें मागता तें सुमी आमकां दितलो. तुमी तेच फोळ दिवन म्हजें शीस म्हूण दाखोवन दिवच्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. तर म्हजें क्रिस्ती जिवीत फळां बरीत क्रिस्ती जिवीत जाय. फोळ नातलें न्ही. जावं बरो, आज फोळ नासतना कितलीं जाणां जियोन आसात. क्रिस्ती भाव भावडां आपोवणें मेळ्ळेलीं निराशेंत आसात. जिवन निरर्थक म्हूण चिंतची आसात. तांचे ते निराशपणाच्या वडणेंत जिवीत केदळा अखेर जाता म्हूण राखून आसात. म्हण आज जेजू आमकां भरोसो दिता. आमी ताचे थंय एक जावन रावूंक आपोवणें दिता. आज ह्या येवकरिस्तद्वारी, मागण्याद्वारी, देवाच्या उतराद्वारी आमी ताचे थंय एक जावन रावूंक आमकां अवकाश आसा. पुनर्जीवन क्रिस्त आमचे मदें आसा. ताची सकत आमचे मदें काम करता. तर मोगाच्यो भाव भयणीनो, कंगाल निराश जायनासतना सुमये संगी एक जावन रावून आमचे क्रिस्ती धांव आमी धांवया. एक दीस ताजे सांगात आमी एक जावया. एक घडीभर दोळे धांपून आमी मागया. सर्वेस्पर बापा, तुका अर्गां होगळापांनी वाकाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा आमी आयकलीं उतरां. म्हजे विणें तुमी कितेंच करूं शकनात. वय जेजू, सबार पावटी आमी तुका पुरपोरल्या. सबार पावटी निराश जाल्या. ह्या हांतुळणाऱ्या पिडेंत आसतना, कश्टांत आसतना निराश जावंक पावल्या. जेजू, एकसुरपण दोसतना, भितर दोसतना आमी तुजे विरोध गेल्या आमकां बोगशी. आमी येतेस्त फोळ दिवचें बरी कर. फळां विण आमचें जिवीत निरर्थक म्हूण तुवें सांगलां. आज आमच्या सांगाता तूं राव जेजू, ये जेजू, आशिर्वादीत कर जेजू म्हूण आमी मागया. सर्वेस्परा बापा, तुका अर्गां होगळापांनी वाकाणी दिता. आयकली सुवार्थ आमच्या काळजान रुता जावन आमी परिवर्तन जोडून आमचें जिवीत तुज्या विशेष पेकोवणेन म्हणजे भलायकेन आमकां अभिशेक कर म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत उतरान भलायकी रगतान सोडका. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करुया. एकाच देवाक सतमानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीमेचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तू सर असणार, आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमानता. देवाचो एकलोच पूत तो, सर काळा आदी बापा तावन जल्मला. देवा तावन दीव, उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपसल्लो खरो देव.
तो देव आतां जल्मला ताका रोसूंक ना. बापाच्या सुसय बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमच्या मनशां पासत आनी आमच्या सोडवण्या पासत सर्गार तावन तो देवलो. आनी पवित्रत्म्या वरवीं अवकार मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमच्या बसत पोंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणें तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो. सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिवेंची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताचे राजवडके शेवट आसचो ना. आनी पवित्रत्म्याक सत मानता. ईश्वर आनी जीवदातार तो. बापा आनी पुता ताव निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापिल्ल्या सभेक सत मानता. पातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, हांव करी दाखोल बाप तोठामाली आनी तुमी फांठे. म्हजे विणे तुमी कितेंच करूं सकनात म्हणून जेजून सांगलें आयकलें. तर आतां जेजूच्या नांवी बापा समोर आमची त्या सावां समर्पण आमी मागया. सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र सभे खातीर आमी मागता. आमच्या पापा फ्रांसिसाच्या भलायके खातीर आनी सगळी पवित्र सभा सोलून व्हरूंक जाय जाल्यार जाणवया खातीर. सर गवळी मणयारांचेर आनी ह्या पवित्र सभेचेर तुजे आशिर्वाद देवन येवं दी. पवित्र सभे वयरूचे धाड मतांतलेपण भयोत्पादनांत तावन तूं राख. पवित्र सभा तुजी कुणां जावन आनी तुज्या कृपेन बरोवन मुंदरून व्हरूंक जाय जाली कृपा तूं फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. संवसारांतल्या सर कुटुंबां खातीर आमी मागता. पती पत्नी मदें सामरस्य, तांचे मदें आसचें उणेंपण बक्षी आनी एकामेकांतय सोडदोड आसून जियोंक कृपा दी. ज्या कुटुंबांत ना समाधान आसा, पती पत्नी मदें ना समाधान आसा तें तूं सारकें कर. भुरग्याचें देणें नातलेल्या भुरग्याचें देणें तूं दी. पिडी शिडींत आसचीं कुटुंबादारांक गूण जावं दीत. कुटुंबाचीं मोलां सर्वांनी उखलून दवरना. ह्या संवसारांत तुवें आराम केल्लें कुटुंब भगेवन कुटुंबा सावळी सारकें जावं दी म्हूण आमी मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. राजकारबाऱ्यां खातीर आमी मागया. सर्व अध्यक्षां खातीर, प्रधानमंत्री खातीर, मुख्यमंत्री खातीर, सर्वाधिकारी खातीर, रायराणीं खातीर, राज्यपालां खातीर, सगळ्या संवसाराचे आडाळते चलोवच्या आडाळतेचे फुडकाय हातीन घेतलेल्या ह्या व्यक्तींक तूं जाणवायन बरो. तांचें उणेंपण अस्कत काय तांचो अहंकार गर्व सकट पयस करून कारबारपण चलोवंक जाय जाली सर्गीची जाणवाय फावो कर. ज्या राष्ट्रांनी समाधान ना, कश्ट आसा, आमच्या भारत गांवाचेरय तुजें आशिर्वाद देवन येवं दी. सर्वेस्परा एली संवसारच्या गांवांनी बरें गव्हर्मेंट तूं फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा, आमचें मागणें तूं आयक. मागीर आमी कामेली वर्गा खातीर, शेतकारी लोकां खातीर, निराश्रितां, निर्गतिका, अनाथां, विधव्यो, विधुरां, घरदारनांतलीं कश्टांनी आसचीं, आस्पत्रेंत जिवन मरणा मदें झुजचीं अंतुळणार आसचीं, वैजांचेर, नर्सांचेर, फौजेचेर, तशेंच पुलिसांचेर, प्रोफेसरांचेर, टिचरांचेर, वकिलांचेर, न्यायमुर्तींचेर अपराध्यां परिवर्तन, निरपराध्यां सुटकातूं दी. अशी सगळी समाज नवी कर म्हूण आमी मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. एक घडी बरो आमी मौनपणी मागया. सर्गींच्या बापा, तूं आमकां आयकताय. तूं आमचें मागणें आशिर्वादीत करताय. खरी दाखवाल जावन आसचें जेजू, आमी येतेस्त फळ दिवचें आमकां कर. आमचें मागणें तूं आयकताय. उपादेश आमी पाळटना, बापान सांगलेल्या परमी आमी जियेतना. आज आमी तुजीं भुरगीं तुजे समोर आयल्या. आमची त्या सावां तुजे समोर समर्पिल्यांत. तांकां फावो ती जबाब दी.
आनी तुज्या उतरा प्रमाणे सोलोंक आमकां बोळ दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कणिको बापा हाडून आयल्या स्वीकार कर म्हणून परत सर्व आमचे तुका मी दिता सगळी आमकां घे म्हण मागता. जिविताची गोश्ट तुका भेटयता वेसाव आमचेर घाल म्हूण परता कर संकश्टा तुजेशी येता काळपेपणी आधार मागता. कणिको बापा हाडून आयल्या स्वीकार कर म्हणून परत सर्व आमचे तुका मी दिता सगळी आमकां घे म्हण मागता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या एके पयसच्या आदावाक सर्वेस्परो मानून घेवं. सर्गींच्या बापा जेजू करी दाखवला आनी आमी तिचे फांटे हो आमचे मदें ताणें उपसयलेलो जिवीत असो एकवट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडय. ह्या परी आमची कालती भेटोवणी तुका मानो आनी आमच्यो हेर दिसाच्यो सालत्यो साद्यो करण्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादीक जाव. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओ येशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व कळे आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पूर्ण दे करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमचे पास्काचे बले. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तूंच आमचो शरती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलोलो आनी तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या भावा. पूण सगळी तुका जय पूण सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे घेता
काका जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय. बापा करोसो तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा, कित्याक तुजी ताव न्हू जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्मेच्या सक्तींसर जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदी ती ताव नसतम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काश परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती दिणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत संवशाक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभताव. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी इसमीस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत फातकाचे बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या बसत आनी सुमीस मनशा बसत हें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो घोट पर गोठुया. या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पगडता. तुझ्या येण्यात सौम्याचे सुख आम्ही अप्रेता. बापा आमचे सोडूणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरण असो, ताज्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सरकार चडण्याचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जी बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताज्या पवित्रत्म्यान बरो आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करो आनी अशें देवाचे मागीर भोव बगेवन आमकार मोरयेच्या तुज्या बगेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुवेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापाच्या आनी फ्रांसीस आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभे भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय
आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टा खातीर ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मई पासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटोवन दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा स्वर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमीन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पविसा तुझे रास आमकां येव तुझी खुशी सगा जाता तशी संवसारां जावं. आमचो तीस पडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिव नाका पूण वायटांती आमकां निवार आमकां निवार आमकां निवार. सर्वेस्परसर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागनी आमच्या सोडवंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें मरुष्य नत्रेक त्या जागा आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सैरंकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमये जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमीन. समेची शांती सदां काल तुमचे सभी आसूं तुमचे सभी आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जिवनाका पयल्यान ती सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं.
देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा कंसो वसो सोदून बरी भलायकी तुमस वयस म्हजो सोमिया गुण कर म्हाका वेगी जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेजू आमच्या काळजांत आयला आत्मीक रुपी ताका आमी सेवला त्या जेजूको आमी अर्गां दिवया आमकां आज इगर्जे वचूंक जावंक जायना जावंक बरो पूण तुमी आमच्या ग्राणें आयकता आमची मागणी आयकता आनी हो अवकाश ताणें आमकां करून दिला तो आमकां स्पर्श करता ताजो स्पर्श ह्या युकरिस्ताच्या मागण्याद्वारे आमकां जाला जेजू म्हाका आपडल्या खातीर गूण केल्ल्या खातीर आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता म्हूण सांगया अर्गां तुका आसुमिया जेजू होगळाप तुका आसुमिया जेजू महिमा तुका आसुमिया जेजू आराधन तुका आसुमिया जेजू वाकणटाव तुका आसुमिया जेजू वंदिताव तुका आसुमिया जेजू होगळशिताव तुका आसुमिया जेजू हालेलुया 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 मी आज सेवलोलो युकरिस्ताचे आशिर्वाद संपूर्ण आमच्या कुडींत मतींत सगळे आमच्या जिवितांत देवन येवं दी आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजू आनी आमच्या मदें जाल्लो तो एकवट ह्या पवित्र जेवणांत तुवें वाडयलोय देखून दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागताव ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमच्या भितर दिसान दीस चड जियेव सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी बरो सगळीं मनशां आमकां जेजूची शीस म्हूण वळखू आनी तुका बापा महिमा आनी वडवीक आमी दिवंक फावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीन सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं तुमचे सवी आसूं आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवानपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमचे काळजां तो सान भरूं आमीन जेजून जोडलेली सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली ताच्या उदारपणाच्या देण्यान आमार जिविताचें दायज तुमकां मेळूं आमीन भावार्था वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जीवन जाल्यात आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सरकार सस्नाच्या सुखाक तुमी पावू आमीन आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू तुमचे सवे सदां आसूं
आमीन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बावटांचो झडलो उजवाडांचो फंकून दैरान आमी भरून परगट्या क्रिस्ता शांती पासत वावरून नीती पासत सुजोन संत सगळ्यान राखून जावया साच मोगाक. जिसू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ. कृपेंचो आमी आसन जियेशेक सदां घाल. जिसू तूं आमचो आधार मोगान तूं आमकां सांबाळ. कृपेंचो आमी आसन जियेशेक सदां घाल. मुखार पुत्रा सोवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुर्साचे करुवेन निवार आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.